प्रेसिडेंट थिवी कस्टडीचो आणि आमच्या सायटीक बसलेले माजी अध्यक्ष कोंगलेदाचे, तसेच हे सायटीक बसला बाब विलास परब, हो एटॉर्नी म्हणून आसलो. आमचो म्हापसाचो प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट बाब शशांक नार्वेकर हांगासर हे येयल्ले आसा. सो हांव प्रेसिडेंट काल जो आमचो आमदार थिवीचो आमदार हेणें एक एलिगेशन केलें की निलेश कांबळी हेजी फॅमिली सदांच घरां मोडूंक सोदता आनी घरा विशयी तेजो फायदो घेवन आपले वोट घेता. तर ह्या विशयाचेर आयज आमी थोडीशी म्हायती दिवपा खातीर येयल्या. म्हजें नांव रत्नाकर परब. हांव सिरसय कोंबडेलाचो प्रेसिडेंट आसलो पयलीं. तेन्ना थंयसर जे इलिगल म्हाजो प्लॉट आसलो थंयसर कोणी तरी दुसऱ्यान बांदले आनी तो रावता. हे जाल्यार म्हाका काय वाचूंक शक्य जायना. मागीर कितें केलें, जो हेमंत परब आहा, हेमंत कांबळी आहा, तो म्हाका घेवन हेचे कडेन गेलो. कोणा कडेन? माजी मंत्री आमदार निळकंठ हळर्णकर. तेणी सांगलें तुका काय लागना, आपूण तुका आशीर्वाद दिता आनी तुजी केस लडोवंक लायता. पूण आतां तो कांयच तेजी दाद तुज्यात कांयच घेयना. आयज बाब रत्नाकरान सांगल्या प्रमाणे हय तेजो अलॉट जो एप्रूव जाल्लो प्लॉट तेंच्यांनी भायल्या भायर दिलो. त्या खातीर तेणी म्हाका तो एप्रोच जालो आनी त्या बरोबर त्या वेळार हो निळकंठ हळर्णकर NCP घाल्लो. आमी तेजे कडेन वचोन आमी तेजे कडसून आमी तेका सविस्तर सांगलें आनी त्यांनी आमकां सपोर्ट करताय म्हणून सांगलो आनी त्या पद्दतीन आमकां त्यांनी सपोर्ट केलो. तेज्या नंतर आयज जर तो आमचेर एलिगेशन करता की आमचो निलेश कांबळीची फॅमिली आयज घरां मोडूंक शकता, नाजाल्यार फुडें कितें जावंक शकता, तुमची घरां तो मोडपाचो प्रयत्न करतलो. आयज तेणी नांव घेवंक ना, पण तो हांव तुमकां सरळ सांगता तेणी नांवूय घेतलेलें काय फरक, कारण तेजो बापूय म्हटलो तेणी आनी त्याच बरोबर तेजी फॅमिली. आतां फॅमिलीन म्हाका तेणेच घातलेलो ह्या प्रकरणान तेणीच घातलेलो आनी हे कोंबडे जातीच्या मॅटरान हांव पडपाक कारण तोच आसलो. हे सगळ्यो गोश्टी करून आयज तो म्हाजेर एलिगेशन करता. आमी इतलें काम करून 208 फायली ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन धाडून आयज जर तो एलिगेशन करता की तेंच्यांनी फायली दामून दवरल्यो आनी आमी स्टॉप केलो. अरे तूं मंत्री आसलो, तूं आमदार आसलो आनी आमी जर सादे मनीस त्यो फायली दामून दवरूंक शकता जाल्यार ही लजेची गजाल आसा. म्हणजे तूं कितें करतालो तर? आनी दुसरी गोश्ट, तो एलिगेशनाचे आमी जेन्ना हे येयले आमचे इलेक्शनां येयली काय मागीर डोजर घेवन वयतालो. हे असल्यो गजाली जाल्यार ती घरां कशी जाली आनी ती घरां कोणी बांदून दिली हेचोय विचार कर. तूं दुसऱ्याचेर एलिगेशन करतना तूं पयलीं तुजे हेजेर चारित्र्या कडेन पळय. तूं दुसऱ्याचेर एलिगेशन करतना तूं पयलीं आसलो खंय? आयज तुवें आयज थिवीकारांचे जी गद्दारी करून तूं थिवीकारांक गेलाय, तुज्या बद्दल कितें दवरलंय तुवें? आयज आमी प्रामाणीकपणान रावले, आमी प्रामाणीकूच उरले, पण आयज अश्यो गद्दारी करून आमी हेवटेन तेवटेन जावंक ना. तेन्ना तुका तुज्या टायमारूच कितें ते तुका लोक दाखयतले. आयज ह्या इलेक्शनाक व्हडलेशे झेडपीच्या इलेक्शनाक कितें सरकार बदलचें ना किंवा सरकाराची हें जावचें ना, फेरफार जावची ना. पण ह्यो गोश्टी आयज तुमी भियाल्यात कित्याक की फक्त तुमकां ह्या झेडपीच्या हेतूनसूनच तुमची परीक्षा मेळटली म्हणून. तेन्ना हांव तुका रिक्वेस्ट करता, तूं लोकांचेर बेश्टी एलिगेशनां करूं नाका, लोकांचेर कितें तें करूं नाका. आयज हांव तुमकां सांगता 372 आर्टिकलाचेर जर तुजी ही पेंडींग आसा आनी तुमी नवीन एमेंडमेंट हाडटात ते करचे पयलीं 372A चेर तुमी पयलीं रेग्युलायजेशन जी 208 घरांचे 165 फायली तुजे कडेन पेंडींग आसा तेजेर पळय. हेंकां तूं सांगता की आपूण पजेशन दिलें, आमचे कितें तरी तेणी सांगलें की सनद दिली म्हणून. हेका सनद म्हणना, हे पजेशन जी कोंबडे जात दिता तेका पजेशन म्हणटा आनी तें पजेशन तुका अजून दिवपाक जावंक ना. आयज सगळे बाबडे तुजे कडेन 4 फावटी गेले, तेंच्यांनी तुका एक्सप्लेन केलें, तूं आयकोन घेवपाची तुजी तयारी नासता आनी तूं अशा पद्दतीन तूं सांगता की बाबा आमी हाडून दवरले म्हणून. मागीर तूं कितें करताय? आयज त्यो 20 फायली आसा त्यो तुजे कडेन तूं वचोन पळय, एडमिनिस्ट्रेटराक विचार. आयज तांकां लेटरां येयल्या की पयशे भरा म्हणून, तेंच्यांनी कोंबडे जातीक पयशे भरला, एडमिनिस्ट्रेटर पयशे अजून एक्सेप्ट करिना, ताका DD काडून 2 वर्सां जालीं. तेन्ना तेजेर लक्ष दी आनी तेंची रेग्युलायजेशन जाल्यार करपाचो प्रयत्न कर. ह्या कायद्यान आडयले, काँग्रेसान आडयले, हेणे आडयले म्हणून सांगू नाका. जेन्ना
जे तुम्ही म्हणटात की बाबा काँग्रेसान 2011 एक एफिडेविट दिली म्हणून सांगतात. जर एफिडेविट दिल्या तेन्ना तूं तेच्या नंतर 12 आनी फायली पास जावन येयल्ल्यो आसा, ह्यो फायली तेच्या नंतर पास जाल्या, मागीर त्यो कश्यो जाल्यो? आणि आता जर तेंच्यांनी एफिडेविट दिल्या किंवा सुप्रीम कोर्टान जर जजमेंट आहा जाल्यार ते हें तुमचें म्हाजें घर येवजणेक ते बाधक ना, ते आडो शकना. कित्याक लोकांक फटयतात? हेंचे ह्या घरांचेर राजकारण करूं नाका. गरीब घरांतले लोक आसात आनी खरेंच जर तुमकां घराची आपुलकी दिसता जाल्यार त्या 372A तुम्ही पयलीं लक्ष दियात. ती 372A पयलीं रेग्युलायझेशन करा आणि त्याच्या नंतर हेजेर लक्ष दिया. हांव करूं नाका म्हणना, करात. ही 2013 तुमचे अमेंडमेंट आसा ते लायात चालीक, पण पयलीं हेजेर लक्ष दियात. तेजेर तुम्ही एक शब्द उलयनात. 2000 आख्ख्या गोंयांत कितल्यो फायली आसात हेजेर लक्ष दियात. आज कितल्यो फायली पेंडींग आसा हें तुमकां दिश्टी पडना आनी नवीन नवीन अमेंडमेंट हाडून कोणाक लोकांक दिशाभूल करतात, लोकांची बेश्टी दिशाभूल करून कितें करूंक सोदतात. हें करूं नाका. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हांव, सगळ्यांक हें राजकारण घरांचेर करूं नाका. हें राजकारण तुमच्या पुरतें दवरात. ह्या लोकांक त्रास करूं नाका. आणि रेग्युलायझेशन खरीच जर तुमकां तळमळ आसा, खरीच तुमकां आसा जाल्यार पयलीं हांगासून स्टार्ट कर, हो मार्ग मेकळो कर. हेतूनसून खरें कितें आसा तें कळटलें. हांव विलास परब, पयलीं ते एक्स एटर्नी 2008 to 2010-11 म्हणटा. तर आमी आमचेर एक अशें कितें तरी एक आरोप येयलो की आमी फायली धाडल्यो आनी आमच्यो त्यो फायली आमी आडायताले म्हणून. पूण सांगपाचें म्हणजे कितें, आमी 208 आमचे कडेन इलिगल हालत फायली आसल्यो. 208 पैकी आमी 165 फायली प्रोसेस करून सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून आमी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन धाडल्यो. त्याच्या उपरांत ह्यो आमी 165 फायली करपाक आमी प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून प्रत्येकाक रिक्वेस्ट करून भाई तूं इतली आडायला, तुजे कडेन इतली जातले, इतले पयशे फारीक करून जातले, ही आतां ती रेट आहा पळय कशें कितें तें म्हणून. आमी प्रत्येका कडेन पर्सनल वचून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें तुमचें कितें आहा तें आमी रेग्युलरायज करता आनी तुमचे सगळे जाग्यार उडयता म्हणून. आनी अशें करून आमी म्हाका दिसता हेच्या शिवाय आनी 208 फायली इलिगल आसल्यो, ते सेपरेटूच. आनी आमी ह्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून 208 पैकी 165 फायली आमी हेजे कडेन धाडल्यो एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन. तितूंतल्यान आमकां 20 फायली पास जावन येयल्यो. 20 फायलींतल्यान 18 जाण आमकां आतां बाबा भरपाक आमी तांकां कितें जालें, म्हाजे कडेन थोड्यान एप्रोच केलो बाबा अशें बाबा म्हाका म्हणलें गव्हर्मेंटाची रेट आसा की 400 रुपया तेची रेट आनी 200 रुपया फायन, म्हणजे टोटल 600 रुपया पर स्क्वेअर मिटरा प्रमाणे आमकां गव्हर्मेंटान तेचे कडल्यान घे म्हणून सांगलें. तेन्ना म्हाजे कडेन थोडे येयले, हांवें सांगलें बाबा म्हाका गव्हर्मेंटा कडल्यान सगळ्यांक म्हाका इन्स्ट्रक्शन येयल्या, रेट बी सगळी तीच जाल्यार तुमी जर रेडी आसात जाल्यार हांव तुमचे कडल्यान केन्नाय पयशे घेवन तुमकां हांव तुमची रिसीट आहा ती हांव दिवंक शकता म्हणून. काय हे इतले खटपट करपाक आमी 2-3 वर्सां आमी खूब त्रास काडल्या. हांव इवन काम आसतना सुद्दां हें सगळें फॉर्मेलिटीज करून म्हाका तें ह्या पयलीं कितें एलिगेशन केलां हें टोटली हें सगळें फॉल्स. म्हाका दिसता आमच्यो इतल्यो फायली म्हाज्या कमिजादी म्हणजे सिरसाय कमिजादी शिवाय आनी खंयच्याच कमिजादी इतल्यो फायली प्रोसेस करपाक धाडलेल्यो आसच्यो ना अशें म्हाका तरी दिसता. कळ्ळें. आनी हे पळय कितें केलां एलिगेशन तेंच्यांनी तें सारकें टोटली फॉल्स. आमी खूब खटपट केल्या, कित्याक म्हणजे आतां आमची बाबा आमचें कितें तरी बाबा ते आमच्या गांवकारांक कितें तरी मेळचें, तेंची कितें आमचें लुकसाण जावचें न्हू. तेंच्यांनी गावता तेंच्यांनी थोड्यान एक एकट्यान तितले 400-500 अशें कितें तरी आडायल्ल्यो. तांकां सुद्दां आमी समजून सांगलें बाबा तुमी इतले आडायल्या न्हू, ते कायद्या प्रमाणे तुमकां तितल्यो दिवंक मेळना. आमकां फक्त कायद्या प्रमाणे 300 स्क्वेअर मिटर तुमकां दिवंक मेळटा, तितले तुमी एप्लाय करा. हांव तुमचें कितें आहा तें रेग्युलरायज करपाक हांव फुडें सरता म्हणून त्या प्रमाणे आमी भरपूर करून हे फुडें केल्या. कळ्ळें. आनी तो कोण तरी वो आमचो सरपंच तेन्ना सुद्दां तेणी आमचे डिस्कस करपाक लागून आमकां दोगांक प्रेजिडेंटाक आनी म्हाका आपयलो. तेन्ना तेका तेचेर प्रेशर घालून तुमी पळय कितें केलां तें फाटीं घेवपाक लागून तेचेरूय प्रेशर हाडलो. आनी शेवटी म्हाका भायर वचोन म्हाका भायर सांगलें तूं वच म्हणून ताका भितर दामून दवरलें. इतले सगळे खटपट करून सुद्दां वयल्यान आमच्या प्रेजिडेंटाक त्रास केले. हें म्हाका जाल्यार बरें दिसूंक ना. कारण कितें, तुमी पळय जी जागा आहा ती जागा हांवें खुशीन तुमकां दिल्ली, ती सुद्दां तुमी अजून एक्वायर करपाक तुमी कांय करूं ना. ती तुमी ताब्यात तरी घ्या तुमची. दुसरी आनी 3000 स्क्वेअर मिटर आसा तोय तुमचो इश्यू तसोच तो लांबडेर उरला. ते पयलीं तुमचें कितें आहा तें तुमी ताब्यात घ्या आनी मागीर आमचेर एलिगेशन करा. इतले खटपट आमी करून इतले दिवन सुद्दां तुमी आमचेर एलिगेशन करता म्हाका बरें दिसना तें. कळ्ळें. आमी आनी त्या शिवाय तुमी आतां सांगता न्हू खंयच्यो पेंडींग दवरल्या म्हणून, हे आतां आमी तुमचें सांगल्या न्हू हेतूंतले खंयच्यो फाटी आमी पेंडींग दवरल्या आनी कोणा कडेन उरल्या ते आनी केन्ना आमी आडायल्या त्यो सांगच्यो म्हणून.
आमकां आडावत अधिकृत वयल्यान हांवें धाडल्या म्हजे क्वेश्चन बाबा आमच्या कितें तरी उत्पन्न आमच्या कोमलातीक बाबा कितें आहा तें मेळचें गांवकारांचें आमचें कितें तरी बाबा तेंचे जोड वाडचो म्हणून जावं जागा अशी बश्टीक एनक्रोचमेंट जावन जागा पिड्यार जावंक जायना म्हणून हांवें रेग्युलरायज करपाक धाडलें इतलें सगळ्याक करून वयल्यान तो करता पळय तें मागीर म्हाका बरें दिसना तें प्रोसेस करून जे फायली धाडले त्याचं पुढे कितें जालें फुडें प्रोसिजर कितें जालें फुडें प्रोसिजर कितल्यो 1,265 पैकी 20 फायली पास जावन येयल्यो न्हू आनी 20 जाण पास जावन येयल्यो बाकीच्यो अंडर प्रोसेस जाल्यो आमकां आमी एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन आमी चवकशी करताले बाकीच्या फायलींची कितें जालें काय म्हणून तुमी आतां म्हटलें की 300 स्क्वेअर मिटर अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट तो रेग्युलरायज जाता सो कोणाचे एक्स्ट्रा बीन आसा तेचें कशें कितें तेचे आमकां गव्हर्मेंटान इन्स्ट्रक्शन दिल्लें तेचे एक्स्ट्रा आसा ते ती फाटीं घेवचे म्हणून गव्हर्मेंटान दिल्लें आमकां डायरेक्ट 2 प्लॉटांच्या मदीं कनेक्टिंग आहा तेका कितें करतले तुमी कोणाचे ना तो आमी इश्यू न्हू तो आमी बसून मागीर सेटलमेंट करतले म्हणून आमी डिसायड केलें आमी कांय करूंक शकना एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन बसून ते मागीर सेटल करपाचें ॲडव्होकेट सुशांत नार्वेकर हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर आनी एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ म्हापसा ब्लॉक काल जे एलिगेशन आमचे पयर जे एलिगेशन जे थिवीच्या MLAन केला तितून थोड्यो गोश्टी क्लियर जावन येता फुडें एक म्हणजे तो ऑलरेडी भियाला म्हणून तो पर्सनल लेवलाचेर बिलो द बेल्ट म्हणटा तशें आतां तो फायट करूंक सोदता इलेक्शन स्वताचेर ताका कॉन्फिडन्स आसचो ना आनी उरलेलो कित्याक ज्या लोकांनी ताका एका टायमाक हेल्प करून निवडून हाडले पळय तेंच्याच अगेन्स्ट तो एलिगेशन करता तेची फर्स्ट इलेक्शन थोड्यो गोश्टी क्लियर जावपाक जाय कित्याक आतां तो जे उलयता ते आसा 2008 to 2000 घडलेल्यो गोश्टी तो आपूण पयलीं निवडून येयला 2007 जे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी जे परब बाबा तेंच्याच वांगडा तांकां हेल्प करून NCPच्या टिकेटीचेर तो निवडून येयलो ती टर्म सोंपल्या मागीर म्हाका दिसता तेन्नाय तेची इनसिग्निफिकंट टर्म आसली तेणें व्हडलें कांय काम करूंक ना आतांय तो व्हडलें कांय काम करना तेन्ना तेज्या मागीर 2017 इंडियन नॅशनल काँग्रेसीच्या टिकेटीर येयलो 2 वर्सां भितर सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट आपूण करतलो म्हणून BJPन जॉयन जालो सो आपूण पयलीं 2-3 पार्टीन उडकी मारलेल्या मनशान दुसऱ्यांचे कॅरेक्टराचे क्वेश्चन काडप हे पयलीं रॉंग जाता तरी आसुनूय तो जे एलिगेशन करता एक म्हणजे तो तथ्य फुडल्यान कांय धरूंक ना तेणी की अशें कितें जालां जे इन्फॉर्मेशन पब्लीक स्पेसान अवेलेबल आसा तितून 208 फायली प्रोसेस केल्ल्यो ह्या कंपनीजांनी तितूंतले 20च फायल प्रोसेस जाल्या फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर आनी रेग्युलरायज जाल्या 2007 जो निवडून येयल्लो MLA आसा ताका जर लोकांच्या खातीर इच्छा आसा काम करपाची तो परत 2017 निवडून येता तेज्या मागीर तो BJPन वयता आनी डबल इंजिनाची व्हडलीच बोबो मारीत भोंवता ताका अजून पर्यंत बाकीच्यो उरलेल्यो फायली प्रोसेस करपाक स्टेप्स कित्याक घेवंक जावंक ना आनी आयज तो सैरा भायर जावन भोंवता आनी ताका आपलें कितें फ्युचर आसा तें बरें दिसना म्हणून तो हेंचेर एलिगेशन करता ते 2011च्या पयलीं घडलेली गोश्ट जेन्ना फायल हेंच्यांनी फॉरवर्ड केल्या ते आतां काडून कितें फायदो आसा तुका जर ह्या लोकांची मतां जाय आसली जावं तेंच्या खातीर काम करपाचें आसलें पूण ऑलरेडी हें करपाक जाय आसलें सो आयज क्वेश्चन येता की तूं हें पयलीं काडटा कित्याक आनी पर्सनल एलिगेशन लोकांचेर घालता कित्याक तुका जर तूं एक रिस्पॉन्सिबल इलेक्टेड MLA तुका जर दिसता की तेंच्यांनी कितें तरी इम्प्रॉपर केलां तर पुलीस कंप्लेन घाल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन नाटकां कित्याक करपाक जाय सो तुका जर दिसता की तुज्या कडेन तथ्य आसा की जितून तूं तांकां अशें एलिगेशन आनी ही BJPची कॉमन सगळ्याच लेवलाचेर बिहेवियर आसता जेन्ना तांकां 100% जाणून आपूण फेर फायटान तूं जिखो शकना तेन्ना चिटींग करप सिलेबस चेंज करप हें तेंचें कॉमन सगळ्या इलेक्शनाक चालू आहा हेच आतां सिस्टम जर तुका खबर आसा ह्यो फायली पेंडींग आनी तूं इतलो तळमळटा लोकां खातीर जाल्यार तुवें धांवपळ करून ते क्लियर करूंक जाय आसली तुका ते एक म्हणजे मे बी तुजे कडेन केपेबिलिटी ना त्यो 20 केल्या तेंच्यांनी फायल ते तरी लोक खूश आहा बाकीच्यो तेंची टर्म सोंपल्या 2011 बाकीच्या लोकांक तूं आश्वासन दिता कितें एवरी टायम वयता लोकां फुडल्यान आनी एक तुवें एलिगेशन केल्या रिगार्डींग ॲडव्होकेट दयानंद नार्वेकर जो एक्स डेप्युटी CM जाला तो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन टोटल कंटेस्ट करून जिखला आनी 40 वर्सां MLA आसलो ऑलमोस्ट सगळ्यो मिनिस्ट्रीज तेणें हँडल केल्या त्या भायर डेप्युटी CM जाला आनी आयज पर्यंत तेज्या अगेन्स्ट असलें कांय सिरियस एलिगेशन अशें ना की तितून तो
तन्वीक जाल्यार जावं तेजे अगेन्स्ट कितें स्ट्रिक्चर्स पडल्या खंयच्या कोर्टान खंयचे ऑर्डर पास केल्या सो तेच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करप की तो बुलडोजर घालून हें करतलो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मागीर तूं कसो निवडून येयलो तर हो क्वेश्चन येता आनी तो एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवंक ना तो मे बी ताका सगळे गोंयचे बुलडोजर तोच घेवन भोंवता आसतलो तो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 फाटी सेपरेटली निवडून येयला जाल्यार सो कोणाचेर एलिगेशन करता तेन्ना मातसो सेन्स धरून एलिगेशन करपाक जाय दुसरी गोष्ट तूं आतां पॉलिटिक्सांसून रिटायर जावन ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 12-13 वर्सां वयर जातली तुका अजुनूय तेजी याद येता आसतली कित्याक एका टायमाक तूं शिकतालो तेजे कडसून आनी मे बी तेज्याच खातीर तूं थिवीन निवडून येयला आसतलो त्या खातीर तुका आतां तेका याद येता मे बी तुका तो जाय आसतलो परत तुका हेल्प करपाक तो निवडून येवपाक पण आतां ती हेल्प तुका गावची ना कित्याक आतां तूं जुमला पार्टीन गेलें म्हणून जी पंचायत आसा शिरसाची त्या पंचायतीचे एक्विजिशन एडवोकेट नार्वेकरान 5,000 स्क्वेअर मिटराचेर त्यांची पंचायतीचो कॉम्प्लेक्स बांदपाक एक्विजिशन करून अलॉटमेंट करून दिलें 1998 तुजी तळमळ पळोवन म्हाका सोंसूंक जायना कित्याक तुका जर इतली लोकांची तळमळ आहा त्या पंचायतीची तुवें अजून पर्यंत तें एक्विजिशन कित्याक करून घेवंक ना तुजी तिसरी टर्म आतां चालू आहा एक तर तुका कशें एक्विजिशन करपाचें आनी कशें लोकांचे प्रॉमिसीस जे तूं करता इलेक्शनाच्या पयलीं ते फुलफील करूंक येना नाजाल्यार असले एलिगेशन लोकांचेर जेंच्यांनी रेप्युटेबल आपलें काम करून रिटायर जाला बाब परब आसा थंय कितलीं वर्सां काडल्यात पळय ऑलरेडी ते तेंचेर उलोवपाच्या पेक्षा आपल्या ओन टर्माचे जे 3 टर्म आसा पळय तेजो आपलोच रेकॉर्ड काडून पळय आनी 3 टर्माचो हे कंपेर कर जो दयानंद नार्वेकरान आपल्या टायमाक केलो तेची कामां अजून घट ते ब्रीज आनी कितें बांदल्या पळय ते अजून घट आसतलें कित्याक तुमचें ब्रीज 8-8 दिसांनी पडटा इनॉग्रेशन केल्या मागीर 8 दिसांनी फोंडके पडटा अटल सेतू इनॉग्रेशन जाल्यार 6 म्हयन्यांनी बंद आसता सो क्वॉलिटी ऑफ काम आनी मनशाचें रेप्युटेशन हेजेर आपलें रेप्युटेशन आनी मातशें आरशान पळोवन एलिगेशन दुसऱ्यांचेर करचें हो म्हाजो एडवायस कितें हांव जुनियर तुमकां